नमस्कार योगार दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचा योगार खबरो विस्तारान पेडण्या बिबट्याचो संचार लोकवस्तीन वाढला राती तुये भोंवाडा बिबट्यान घरा कुशीक बांदिल्ल्या कुत्र्याचेर हल्लो केलो चंदन सूर्य नायकाच्या कुत्र्याचेर बिबट्यान राती सुमार 11 अटॅक केलो कुत्रो साखळेन बांदिल्लो ताका लागून बिबटो कुत्र्याक व्हरपाक शकलो ना लोकां मदीं सध्या भिरांत बेल्जियमासावन फॉरेन पोस्टा वरवीं पार्सलांनी भारतांत ड्रग्स हाडपी तिगांक मुंबय कस्टमान धरले तातूंत 2 जाण गोंयकार तातूंतलो एकलो दुबावीत खंय गोंयच्या एका माजी नगराध्यक्षाचो पूत तांचे कडच्यान सुमार 63 लाख रुपयाचो 230 ग्राम MDA ड्रग्स जप्त केला ताका येरवडा पुण्यासावन अटक केल्या ते सध्या ज्युडिशियल कस्टडींत बेल्जियमसान विदेशी पोस्टा वरवीं पार्सलांतल्यान भारतात ड्रग्स हाडपी तिग्यांक मुंबय कस्टमान धरल्या तातूंतलो एकलो दुबावीत खंय गोंयच्या एका माजी नगराध्यक्षाचो पूत ताच्या कडल्यान सुमार 63 लाख रुपयाचो 230 ग्राम MDA ड्रग्स जप्त जाला ताका येरवडा पुण्या सावन अटक केल्या ते सध्या ज्युडिशियल कस्टडीत आसा। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। भायल्या देशांतल्यान विदेशी पोस्टा वरवीं सामान मागोवपाचें प्रमाण वाडलां। लोक आपल्याक जाय त्यो वस्तू मागयता मात एका घडणुकेत लोक पोस्टा वरवीं ड्रग्स इम्पोर्ट करतात तेय दिसतात। बेल्जियमसान विदेशी पोस्टा वरवीं पार्सलांतल्यान भारतात ड्रग्स हाडपी तिग्यांक मुंबय कस्टमान धरल्या ते उपरांत हो प्रकार उजवाडाक आयलो। आता हो नेमको प्रकार कितें ते पळयात। बेल्जियमसान विदेशी पोस्टा वरवीं येरवड पुण्याच्या एका एड्रेसाचेर एक पार्सल येता ते पार्सल जेन्ना मुंबय कस्टमा कडेन पावता तेन्नाच बेल्जियमच्यान मुंबय कस्टमाक एक मेसेज येता की त्या बॅगांत ड्रग्स आसात म्हणून। कारवाय सुरू करता तेन्ना तेका बॅगांत सुमार 63 लाखा रुपयाचो 230 ग्राम MDA ड्रग्स सापडटा। ते पार्सल तशेंच दवरून कस्टम दुसरे फेक पार्सल तयार करून पुण्याच्या एड्रेसाचेर धाडटा। त्या फेक बॅगाचो पाठलाग करून टीम पुण्यात वता। जेन्ना एकलो पार्सल घेवपाक येता तेन्ना त्या मनशाक धरता। त्या मनशा सयत ड्रग्स मागोवपी तिगांक मुंबय कस्टमान अटक केल्या तातूंतलो एक दुबावीत खंय गोंयच्या एका माजी नगराध्यक्षाचो पूत। मजगती ह्या प्रकरणात कायल्स कमिंग, श्रवण जोशी आनी आर्यन हळदणकराक अटक केल्या। आर्यन हो गोंयचो म्हूण दुबाव सध्या ज्युडिशियल कस्टडीत तो आसा। केन्ना केन्ना सरकाराच्या इव्हेंटा खातीर एखादी दुसरी कामाची साधन सुविधा काडून दवरची पडटा। पणजे कांपालार उभारिल्ल्या बेसबॉल ग्राउंडाचे हेच जाला। फिश फेस्ट, नॅशनल गेम्स असल्या इव्हेंटाक लागून बेसबॉला खातीर उभारिल्ली साधन सुविधा खेळा खात्याक कवळून दवरची पडली। 2.5 कोटीचो बेसबॉल ग्राउंड गायब जालो ताचेर खेळा मंत्री गोविंदाचो खुलासो। खासा रिपोर्ट। खेळा मंत्री गोविंद सांगता ते प्रमाण बेसबॉल ग्राउंडाच्या चेन लिंक फेन्सिंग काढून दवरली। डग वाउट बांबोळेच्या एथलेटिक स्टेडियमार वावरात आसात आणि उदकाच्यो स्प्रिंकलर्सांच्यो ताकयो कांपालारूच आसात म्हूण गोविंद सांगता। बेसबॉल 36th नॅशनल गेम्सां भितर इन्क्लूड केल्लो आशिल्लो आणि त्या अनुषंगान ज्या वेळाचेर 2021 हे ग्राउंडाचे काम तशें सुरू आशिल्लें 36th नॅशनल गेम्साक बेसबॉल इन्क्लूड केल्लो आशिल्लो आणि 37th बेसबॉल ड्रॉप केल्लो आसा इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशन बिकॉज ऑफ द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द फेडरेशन आणि वॉटर स्प्रिंकलिंग टँक जी आसा पळय ती ऑलरेडी टँकूय एक्झिस्टिंग आसा। डगआउट्स आमी शिफ्ट करून आमी बांबोळी कुजिरा कॉम्प्लेक्साचेर आमी ते यूज करता आमी थंय व्हरून दवरलेले आसा। आणि जो फेन्सिंग जो आसा चेन लिंकर्स फेन्सिंग कारण आमकां 37th नॅशनल गेम्साक तो ऑब्स्ट्रक्शन जातालें हे जे फेन्सिंग घातलें तें आमी काडिल्लें आसा आनी स्टॅक करून दवरलेलें आसा। दुसरी गोश्ट हो जो ग्राउंड जो आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटाचे विविध कार्यक्रम जाल्ले आसात। आरोग्य एक्सपो जाल्लो आसात आणि 3-4 मोठे कार्यक्रम थंय जाल्ले आशिल्ले। मंत्री गोविंद गावडेचो कांपालाच्या ह्या स्टेडियमा खातीर मास्टर प्लॅन करपाचो विचार चल्ला। बेसबॉला खातीर कांपालारूच मातसो कुशीक मिरामार पणजे रस्त्याक तेकून सेटअप जातलो म्हूण गोविंदाचो प्लान। आणि ते आमी री-इरेक्शन परत करतले बट री-इरेक्शन आमी अशे तरेचे करतले की इट इज अ बाउंड्री ऑफ द ग्राउंड
इन बिटवीन द मेन जो रोड जो आसा कांपाळ टू मिरामार वचपाचो तेजे भितर जो आमकां आमी रिइन्स्टॉल करपाचो आमचो प्लॅन ऑलरेडी वी हॅव टेकन अ डिसिजन. अशे बरेचशे ग्रावंड जे आसा नॅचरल कॅलॅमिटी जो ग्रास ग्रावंड तशेंच मेंटेन उरतात तशांतल्यो कांय गोश्टी ना. पण डेफिनेटली हांवें ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी त्या कांपाल जो एंटायर जो स्ट्रेच जो आसा ते पूर्णपणेन ताका एक मास्टर प्लॅन करपाची सुद्दां आमी तयारी केल्ली आसा. पुराय देशान 1 जूना सावन ड्रायव्हिंग लायसना खातीर पद्दत बदलता, मात गोंयांत नेमांत बदलना. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी हायवे मंत्रालयाच्या निर्णया प्रमाण आतां RTOचे अधिकारी ड्रायव्हिंग टेस्ट घेवचे ना जाल्यार एक्रिडेटेड प्रायव्हेट ड्रायव्हिंग सेंटरां लायसनां दितली. गोंयांत तशी मोठी ड्रायव्हिंग सेंटरां नाशिल्ल्यान गोंय सध्या अपवाद. 1 जूना सावन ड्रायव्हिंग लायसना खातीर RTO ऑफिसांनी वचून ड्रायव्हिंग टेस्ट करपाची गरज ना. नव्या नेमा प्रमाण एक्रेडिटेड प्रायव्हेट ड्रायव्हिंग सेंटरांतूच लायसनां दितले. प्रक्रिया सोपी करपा खातीर हो नेम. मात गोंयांत तशी मोठी ड्रायव्हिंग सेंटरां नाशिल्ल्यान गोंयांत नेम बदलपाचो ना. येरादारी खात्याच्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत 126 ड्रायव्हिंग स्कुलां आसात. मात मोठी एक्रेडिटेड सेंटरां एकूय ना. मोठी एक्रेडिटेड ड्रायव्हिंग सेंटरां आसपा खातीर 2 एकरा भितर ड्रायव्हिंग ट्रॅक आनी हेर सुविधा आसप सक्तीचें. गोंयांत केंद्राचे नेम पुराय करपी मोठी एक्रेडिटेड ड्रायव्हिंग टेस्टिंग सेंटरां उबारपाची प्रक्रिया चल्ला म्हूण गोंय सरकारान केंद्र सरकाराक कळयला. सद्याक RTO ऑफिसरूच गोंयकारांची ड्रायव्हिंग टेस्ट घेवन लायसनां दितले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. उद्देगीक वसणुकांनी कंपन्यांनी ड्रायव्हराची आल्को टेस्ट करची म्हूण ट्रॅफिक सेलाच्या कंपन्यांक IDC आनी उद्देगीक संघटनांक लेटर. IDCचो अध्यक्ष रेजिनाल्डाचो निर्णयाक येवकार. ट्रॅफिक सेलाचे लेटर मेळटकच सगळ्या कंपन्यांनी ड्रायव्हराक आल्को टेस्ट सक्ती करता म्हूण आलेक्स उलयला. GSAI म्हणटा अपघात उणे करूंक गजाल बरी. वेर्णा कंपनीच्या बसीच्या एक्सिडंटात 5 कामगार सोंपले उपरांत ट्रॅफिक सेलाचो ड्रंक अँड ड्रायव्ह विरोधात कारवायेक नवो पर्याय. कंपन्यांनी तांच्या ड्रायव्हरांची अल्कोहोल टेस्ट करची ट्रॅफिक सेलाच्या कंपन्यांक लेटर. IDCचो अध्यक्ष रेजिनाल्डाचो निर्णयाक येवकार. लेटर मेळटकीच सगळ्या कंपन्यांक कायदेशीर करतलो म्हूण रेजिनाल्ड सांगता. RTO collect a right to us because on our own we don't have a mandate for that. It is not our mandate to write to them. But irrespective, to avoid such type of things in future, we don't mind writing. We will have all the factories written. Not only factories, we will identify who is doing the transport, and we will tell them to make it mandatory for the drivers to be checked. But RTO should in fact check them once in a while so that they fear. And you know what has happened is, I think more so, if anybody is caught, they should be very strict about it. GSIAचो अध्यक्ष दामोदर कोचकर म्हणटा अशें जाल्यार एक्सिडंट देंवतले. कंपन्यांक खंय टेस्ट करपाक व्हडले न्ही. बसीचेर कोण चडटा कांय कोणाचोच कंट्रोल आसना. आनी त्या खातीर हांवें कितें म्हटलें, इट्स नॉट ओन्ली द इंडस्ट्री प्रॉब्लेम न्ही हो सगळ्या गोंयांत आतां इतले सर्रास एक्सिडंट जाता पळय. वन ऑफ द रिजन इज बिकॉज ऑफ अल्कोहोल. वन ऑफ द रिजन. आनी वी कॅन, म्हाका दिसता की वी कॅन स्टॉप दॅट इफ यू टेक प्रॉपर प्रिकॉशन. आतां फॅक्टरी सारकिल्ल्या जाग्यार जेन्ना तांचे स्टाफूय, कंपनीचे स्टाफूय इनवॉल्ड आसता. आतां ही जर बस फाल्यां आनी खंय एक्सिडंट जाल्ले जाल्यार स्टाफाकूय डॅमेज जातले आशिल्ली, कितलेशेच लोकांक हें जातलें आशिल्लें. आनी इट्स नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. वॉचमॅनाक जर तुवें सांगलें अल्कोमिटर घेवन चॅक कर, ताचें फक्त ड्रायव्हिंग लायसन्स चॅक करपाचें. कित्याक एक एक फावटी ड्रायव्हर लास्ट मिनीट चेंज जाता, ओनरा कडेन ड्रायव्हर येना आनी तो ते पावपा खातीर कितें तरी खंयचो तरी जुगाड करता, दुसरो ड्रायव्हर हाडटा आनी ताका वयर बसीर चडयता. सो वॉचमॅन हो कितें आसता त्या जाग्यार अवेलेबल आसता. सो ताणें फक्त चॅक करपाचें, बाबा तो ड्रायव्हर खरेंच लायसन आहा ताचे कडेन, पिल्लो आसा काय ना. इतले सिंपल जर केअर घेतले न्ही जाल्यार असले एक्सिडंट आमी हेचे फुडें अवॉयड करूंक शकता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. 4 तारखेक लोकसभेच्या गोंयच्या दोनूय मतदारसंघाच्या मतमेजणेक यंत्रणा तयार. उत्तरेची आल्तिनावेल्या सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजीन, दक्षिणेची मडगांवां दामोदर कॉलेजीन जातली. मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश मतमेजणेची मांडावळ सांगली. मतमेजणेचे 8 ते 9 रावंड जातले. सगळे थारिल्ले प्रमाण जाले जाल्यार दनपार मेरेन निकाल.
preparation, so I want to tell you that we are fully prepared for counting on 4th June. Counting will be taking place at both the district level. Our DOs are ready with their team. Training has been done. However, the new AROs also are going to be under trained. One training has been already finished and another training is going on. So that North Goa accounting center is at Government Polytechnic College Altino, whereas in South Goa it is at Sri Damodar College of Commerce and Economics. Earlier elections also the same places were the counting centers. In counting centers we have different counting halls for our assembly constituency. So simultaneously we will start our counting process. If everything goes right as per our preparation and as per our guidelines, we will definitely try to come up with the results in the afternoon. श्रमदान येवजण आतां आयल्या. हांव आमदार जावचे पयलीं प्रियोळ मतदारसंघातल्या लोकांक घरां बांदून दिल्यात, मात केन्नाच पब्लिसिटी करूं ना. प्रियोळचो आमदार मंत्री गोविंद उलयलो. 2 दिसां फाटीं सभापती रमेश तवडकरान ताची श्रमधाम स्कीम घेवन प्रियोळा एंट्री मारिल्ली. बरोबर आदलो आमदार मंत्री दीपक ढवळीकरूय आशिल्लो. आणि हेजे पयलीं वेलकम केल्लें आशिल्ली श्रमधाम सारकेली बरी ती योजना जी आसा ते लोकांचें जर बरें जर जाता जाल्यार अवश्य इम्प्लिमेंट करची. हेजे खातीर हांवें ऑलरेडी वेलकम केल्लें आसा. म्हाका दिसता हांव आमदार जावचे पयलीं हें काम करपाक लागिल्लें आशिल्लें. आनी म्हाका दिसता मडकय म्हाजे मतदारसंघान सुद्दां न्ही, मडकय मतदारसंघान ज्या वेळाचेर हांव म्हजें घर मडकय मतदारसंघान जे म्हजे कडेन जे कोण आयले आनी केन्ना हांवें स्वप्न सुद्दां चिंतून नाशिल्लें की हांव आमदार जातलो आनी कितें त्या वेळाचेर हें सगळें काम करता. म्हाका अशेंच तरेचें एक प्रपोजल आयलें की सर म्हजें घर खूब डॅमेज जाल्लें आसा आनी हें पावसांत पडपाक शकता. आनी एका माणाचेर हांवें एका उतर दिलें की तुका कितें जाय बाय. ताणें म्हाका लिस्ट काडून दिलें आनी ते लिस्ट प्रमाणे हांवें तें सगळें तांकां सामान दिवपाचें. आनी ऑलरेडी आय हॅव प्लेस्ड द ऑर्डर. आफ्टर 4 or 5 days ऑफ टायम म्हाका कळ्ळें की हें जें घर जें आसा पळय न्ही तें श्रमधामच्या योजनेचे अंतर्गत घेता. सो ज्या वेळाचेर एक घर ज्या वेळाचेर तुमी घेता त्या वेळाचेर हांव तातूंत फोर्स करपाक शकना. हांव इतलेंच म्हणटालो आयज ताका श्रमदान योजनेच्या अंतर्गतूय घर ना आनी जें हांवेनूय जें कितें कमिटमेंट ताका दिल्लें आशिल्लें तेंवूय ना जावन पडलें. म्हणजेच आनी कितलींशीं घरां आशिल्लीं. म्हागेलो प्रियोळ प्रगती मंच जो आसा पळय न्ही ह्या प्रियोळ प्रगती मंचान हांव आमदार जावचे पयलीं हें काम आमी सुरू केल्लें आशिल्लें. बट आमी घर फक्त आमचे प्रियोळ मतदारसंघान आमी बांदिल्लें आहा. पूण बाकीचो जो आदार जो आसा पळय न्ही प्रियोळ प्रगती मंचान केलो पळय न्ही तो आख्खे गोंयच्या लोकांक केल्लें आहा. हें जें कितें आहा पळय न्ही तें आतां आमी हें काम आमी समाज सेवेचो व्रत ज्या वेळाचेर पदराक बांदिल्लो पळय न्ही त्या वेळाचेर करपाक लागिल्ले आसात. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून काकुलो मॉल लागसरशें जंक्शन बंद केल्ल्यान लोकांचे सध्या हाल. कांपाला वेल्यान मधुबना कडेन वतल्या लोकांक शाराक भोंवताडो मारून वचचें पडटा. इतले मजगतीं ताज विमानता कडच्यान मधुबना मेरेनचो बंद केल्लो रस्तो सुरू केलो. तितल्यान मातशी थाकाय. आमी सध्या आसा काकुलो मॉल जंय आसा सांतिनेज त्या जंक्शनाचेर आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता की हे जे जंक्शन आसा ते स्मार्ट सिटीच्या कामा लागून हांगासर बंद केला आनी जे लोक हो रस्तो जे डेली वापरतात त्या लोकां खातीर ही एक म्हायती आसा की हो जो जंक्शन आसा तो सद्याक स्मार्ट सिटीच्या कामा लागून हो जंक्शन सद्या बंद करपाक आयला. तुमी पळोवपाक शकता जशें कांपालच्यान जे बाल भवन आसा थंयच्यान हो रस्तो काकुलो मॉला कडेन सांतिनेज येतालो लोकां खातीर हो ओपन ना कारण हांगासर जे जंक्शनार जे मेजर काम आसा ते सद्या काम चालू जाला. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता की जे सिवेजीचें काम तशेंच जो हो रस्तो आसा ह्या रस्त्याचे जे काम हांगासर चालू केला त्या कारणान हो जो रस्तो आसा आनी हो जो मेन जंक्शन आसा तो जंक्शन सद्या बंद करपाक येयला. आनी हांगासर पयलीं जे काकुलो मॉला कडल्यान टोंका जो रस्तो वता तो बंद आशिल्लो ताजे मागीर ही सायडीकचे जे जंक्शन आसा ते चालू आशिल्ले पूण ते सद्याक लोकांक वापरपाक मेळचे ना. ते जंक्शन स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर बंद आसा. ही नोट लोकांनी जे डेली हो रस्तो जे वापरतात त्या लोकांनी ती नोट घेवपाची गरज आसा. तितूनच आनी एक अपडेट म्हणल्यार जो
सांतिनीज जो चर्ची कडल्यान विमानता कडल्यान जो शितला मेरेन जो रस्तो येतालो तो बंद आशिल्लो तो सद्या लोकां खातीर ओपन केला. आमी दुसरो जर रस्तो पयलो जो काकोलो मॉला वटेन वता तो जो आमी तुमकां अपडेट हाडला की फुडें जे जंक्शन आसा काकोलो मॉला कडेन जंक्शन आसा थंयसर तें जंक्शनूच बंद केला. जाल्यार तुमी जर हो रस्तो वापरपाक सोदता काकोलो मॉला कडेन जावं कांपाल बी वचपाक जाल्यार तो वापरूं नाका, कारण फुडें जे जंक्शन आसा थंय जंक्शना कडेच तो रस्तो बंद केला. सुमार 600 किल बीफ घेऊन बेळगांवसान गोंयान येतली पिकअप खानापूर पुलिसांनी धरली. गाडी सोडून ड्रायव्हर आनी वांगड्यांनी फुच्च्यो काडल्यो. पुलिसांनी 78,000चे मांस आनी पिकअप जप्त केला. खानापूर पुलीस फरारी जाल्ल्याक सोदता. मांस खंयच्यान हाडले ताची खंय चवकशी चल्ल्या. ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो. प्रुडंटाक फॉलो करात ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.